नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। 2027 गोंयांत येतलें आपाचें सरकार। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो दावो। काँग्रेस दिता भाजपाक तेंको, केजरीवालाचो आरोप। चिखली वाठारांत टेम्पो आनी ओमनी भितर घडलो भिरांकूळ अपघात। एकलो जखमी। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो। मिंगेल आरावजो करतालो आपलो फाटलाव। गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक बडयलो। रामा काणकोणकारान पुलिशेक दिलो जबाब। गोंयांत इबाडले कायदो आनी सुवेवस्था। मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यासंकार दवरून हाडल्या म्हजेघर येवजण। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। मुंगूल हल्लो प्रकरणातले 3 मुखेल दुबावीत दक्षिण गोंय पुलिशेक आयले शरण। आतां मेरेन 25 जाणांक अटक, सांगता दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा। आणि दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत उपलब्ध करून दितलो आधुनिक सुविधा। 100 वर अँब्युलन्सींची आसा गरज, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। आता खबरो विस्तारान। येता ते 2027च्या वेंचणुकेक गोंयांत आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले असो दावो आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केला। केजरीवाल शुक्रारा राती दाबोळी विमानतळा वयल्यान 3 दिसां खातीर गोंय दौऱ्याचेर आयला। हे वेळार भाजपा सयत काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। तशेंच काँग्रेस सरकार भाजपाक तेंको दिता अशें ताचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा काणकोणकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज के लिए सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज़ देयर बेसिक राइट। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी। मिंगेल आरावजो हो आपलो फाटलाव करतालो। तशें 8 जाणांनी गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। बिरेस्तारा राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। हातूंत ताणें मिंगेल आरावजो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें।
तशेंच आपल्याक मारतनात आनी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचे रामान पुलिशेक सांगले. रामाचे भलायकी विशीं GMCचो डीन आनी दोतोरां कडेन उलोवप केल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत सांगता. वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचे विश्वजीताचे म्हणणे. ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय. ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजीताचे म्हणणे. ऐकात. There is no discussion of discharge as expected. There is no question. We will doctor आणि कमिटी एक केल्ली आसा ते ठरयतात डिस्चार्ज केन्ना दिवप. मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता. डॉक्टर योग्य ते निर्णय. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात ना. रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हे सिद्ध जाला. पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना. हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता. आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या. आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता. तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन. सो ह्या टायमाचेर आमकां हें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी. सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकरांक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले. सो हे कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेली आहा. गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा. आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना. पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. आतां काल रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट दिला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय. आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना. सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजप सरकाराच्या म्हजें घर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली. मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून म्हजी घर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. फक्त वेंचणुके खातीरच ही येवजण हाडल्या. घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केली. The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटाय ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चलत आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय दे हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स आनी हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आणि द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive, आज BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, सगळे एकमेकांक cling जाले, they cling to each other. Minister आणि politician आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. According to me, this is legalizing what is illegally packed as Majhe Ghar scheme. We are not against the legalizing, but it will not stand in the court of law. मुंगोल हल्लो प्रकरणातले 3 मुखेल दुबावित दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका सामकार शुक्रारा शरण आयले. अमोघ नायक, वॅली डिकोस्टा आणि प्रकाश कारभार अशी या दुबावितांची नांवां जावन आसात. मुंगोल हल्लो प्रकरणात हे तिगूय दुबावित फरार आशिल्ले खंय. या प्रकरणात आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्यात. या प्रकरणातले मुखेल दुबावित शरण आयिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले. हल्ल्या खातीर वापरिल्लो कोयतो, तलवार आनी पिस्तूल जप्त केल्या तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्यात अशी माहिती टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक FIR रजिस्टर की थी. उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे
वो आज सरेंडर किया है, तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए हम उनको भेजेंगे। ठीक सर है। इनका नाम क्या है? कौन कौन अभी अरेस्ट हुए? वैली, अमोक और प्रकाश। 12 ऑगस्टाक एक गँगान म्हणजे एक 20 ते 25 जाणांच्या गँगान 30 जाण भुरग्यांचेर एक डेडली अटॅक केलो, तातूंत गोळीबारी जाल्लो. ताजे नंतर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी जवळ जवळ आतां पर्यंत 24 ते 25 जाणांक ह्या हातूंत भितर अरेस्ट केले. तातूंत भितर कांय हार्डकोर क्रिमिनल आशिल्ले आनी हातूंत भितर जे 3 जाण मेन एक्यूज आशिल्ले ते म्हणजे वॅली डिकोस्टा, अमोग नायक आनी प्रकाश कारभार हे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. फाटले 1.5 म्हयने सुमार एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. ते आज तांच्या लॉयरां बरोबर येवन हांगा सावथ गोवा एस पी मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. सद्याक पुलिसांनी तांकां तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. DYSP आनी SP टिकम सिंग वर्मा हे दोगी जाण हांचे कडेन ह्या तिगांय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पुलीस मुखार तांकां अरेस्ट करतले कारण ते ऑलरेडी हांगा आयिल्ले आसात. हाचे पयलीं अमोग नायकाची एंटिसिपेटरी बेल जी फायल केल्ली ती रिजेक्ट जाल्ली. वॅली डिकोस्टानी बी तेजे नंतर एंटिसिपेटरी बेल केली, ती फाल्यां येवपा आशिल्ली. तांचे एडवोकेटाचे म्हायती प्रमाणे ते घरा कडेनच आसताले. आमचे क्लायंट म्हणटा घरा कडेन आसताले, फक्त कित्याक जाय काय म्हणून आमी तांकां हांगा घेवन आयल्या अशें तांचे एडवोकेट स्पेन्सर विएगस हांणी सांगिल्लें आसा. तो म्हणटा की आमी सरेंडर जालना, आमी इन्व्हेस्टिगेशनाक जाय म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात. आनी जी एंटिसिपेटरी बेल आसा जर तांकां आतां पुलीस कितें स्टेप घेता ताजे नंतर आमी ताजेर डिसायड करतले. अशें स्पेन्सर विएगस हांणी सांगलां. पूण सद्याक जी न्यूज येता ते म्हणजे हे 3 जे कुख्यात आरोपी आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे गुन्ह्या खाला हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ली आसा. मागीर ती NDPS आसतली, मारहाण आसतली, जावं सुपारीक घेवपाची खंडणी वसुली, अशे वेगवेगळे खातीर हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ले आसा. हांचो आस्पाव ते हातूंत आशिल्लो आनी आतां हे 3 जाण ह्या मंगोल केसी भितर सावथ गोवा पुलीस SP कडेन सरेंडर जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू मलकाने. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशें मंत्री राणेन सांगलें. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे भलायकी सेवा घेवपा खातीर GMC दिवचें पडटा. देखून दक्षिण गोंयच्या लोकांचे त्रास उणे करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतूय बरे आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय ते गोष्टी येता. हांव म्हणना की कमी ना, कांय गोष्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर KR नायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसिसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोष्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केला की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल will become a state of art hospital. Just because somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळ्या तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. एम्ब्युलन्स कमी आसात म्हूण फाटल्या अधिवेशनात आपणे प्रश्न मांडिल्लो. तेन्ना आतां आनीक 100 अँब्युलन्सीची गरज आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशी घेता, लोक घेता. ॲम्ब्युलन्सीची गरज आहा म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 एम्ब्युलन्सीज आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, somewhere some mission, but the load is tremendous in one day. Load is tremendous, but it's doing a very good job. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. चिखली वाठारांत टेम्पो आनी ओमनी मदीं जाल्ल्या भिरंकू अपघातांत एकलो जखमी जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांवच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर केशी नोंद जाल्यात. जाल्यार 4 लाखाचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगांव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयताच.
मडगाव आणि फातोर्डे वाठारांत कोयराचे कांय ब्लॅक स्पॉट सोदल्यात. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसाईन सांगलें. आमी मोहीम सुरू केल्ली की आमी अशें नोटीसान आमचे आयले की ब्लॅक स्पॉटाचेर अकस्मात रातची खुबशे डंपिंग जावपाक लागले. सो ते आमी स्टडी करपा खातीर आमी एक टीम केली म्युन्सिपालिटीची विथ ऑल द म्युन्सिपल इंजिनियर्स, सॅनिटरी सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझर आनी आमचे सुपरवायझर अशी एक आमी टीम फॉर्म करून आमी रातची नायट ड्युटीज केल्यो ह्या ब्लॅक स्पॉटाचेर. बाबा एक खूब वेस्ट खंयच्यान येता हें आयडेंटिफाय करपाक. आनी ओवर अ पिरियड आमची लास्ट 1.5 वर्सां भितर आमी अरावंड 200 केसीस सुमार बूक केल्यो. आनी 200 केसीस बूक करून अरावंड 4 लाख रुपया सुमार आमी फायनी मार्फत रिकवर केली. पूण तातूंत भितर आमचो एक गोश्ट लक्षांत आयली की आमी ऑफिसान ड्युटी करून सुद्दां रातचे परत नायट ड्युटी करप रातचे 12-1 पर्यंत केली. पूण काही लोकांचे ज्यो मनस्थिती अशी आसा की ते सकाळचे 12-1, 2, 3 सकाळचे 4-5 अशें सुद्दां डंपिंग चालू जावन उरले. तरी आमी 12-1 पर्यंत सुद्दां करून सकाळ फुडें परत आमी त्या स्पॉटार पळयल्यार परत खंय तरी तो कचरो आमकां थंय मेळ्ळो. सो त्या उद्देशान आतां आमी एक सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाचें डिसायड केला. एक ट्रायल बेसिसाचेर पळोवपाक मडगांव एक थोडे स्पॉट आयडेंटिफाय केला आनी फातोर्डा जे सारके क्रिटिकली स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय केला. सो ते म्युन्सिपल फंडांतल्यान आमी एक 10 सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाचें काम ऑलरेडी आमचें चालू आसा. पेडण्या भगवती रवळनाथाच्या दसऱ्याक सुरवात जाले. श्री देव रवळनाथ आणि श्री भूतनाथाची सजयल्ली तरंगां शुक्रारा कोटकाराच्या मांगरात पावली. शुक्रारा दिसभर कोटकार वाड्यार ती लोकांक दर्शन दितली. उपरांत मध्यान राती भगवतीच्या देवळांत वचून कौल दितली. पेडणेचो फामाद पुना उत्सव 7 तारखेर मनयतले. मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन भाजपाचेर फोग काढलो. भाजपा गोंयाक ड्रग्साचे हब करपाक सोदता. हांगासर मुद्दो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनाचो ना, जाल्यार मुद्दो आसा तो गोंयच्या तरणाटे पिळगेक तांचे संस्कृताये पासून पयस करून तांकां नाका जाल्ले छंद लावपाचो. ह्या भाजपा सरकाराक पर्यटन वाडी खातीर आनी कसल्योच संकल्पना सुचनात काय म्हणून युरी विचारता. ऐकात तशें म्हणणें. It is shocking on the news that the Goa government is planning to have yet another mega musical festival, or I could say drug festival. And Goa Tourism Development Corporation has floated an expression of interest, basically stating that there would be no burden on the state. The biggest burden that these type of drug festivals create on the state of Goa is the bad reputation brought to the state of Goa. Today, the state of Goa is the drug capital in the country. Drugs being sold in practically every villages, every beach, everywhere you can find drugs. Today, I fail to understand why the BJP is bent or is hell-bent to make Goa the drug capital of the country. In the past, there were several deaths that showed that there was clear use of drugs at the venues for these festivals. And is this our culture? Is this the culture of the state of Goa? I fail to understand that these festivals basically make the youth futureless, cultureless, and valueless. Is this what we are teaching our future generation? Today, I condemn this particular festival. Instead of these, we could have festivals promoting our culture. Several musicians, several people, तियात्र जे पडे हाय तेंगेले सारखे पैसे ह्या सरकाराक दम ना दिवपाक. पूण हे ड्रग फेस्टिवल हाडून हेजे पयले जे पडे सगळे म्युझिक फेस्टिवल जाले, जे EDM जाले, it is only a money making racket. Drugs are consumed in
thousands of crores of rupees here at these venues. It is proved. Today, the government does not have the mechanism to basically control the drug menace in the state. Such festivals, the police department has failed, or I should say today, that this government is hell-bent to get the drug mafia in the state of Goa that is operating, fully giving them all what they need is the people that come here from other places all around the world, and drug is being heavily consumed. This is not just a normal music festival. This is a drug festival that happens, and we condemn this, and we will oppose this decision by the state government. भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्लेचे दुर्गादास सांगता. वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी आणि आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज local party and we will see that we contest elections and it won't help BJP फायदो तसो आमी करजना. We will see that BJP is defeated. Let me make it categorical and wherever we can win. Precision hitting म्हणतात ताका. Precision hitting करून जय आमी डिफीट करू शकता BJP. Opposition डिस्टर्ब करना आसतना there we will take a lead and we will see that BJP is defeated and we win those ZP seats. But alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? ना प्रत्येक पार्टी अलायन्साचे खबर होते इलेक्शन टायमार न्ही. सी वी आर अ प्रीपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस. माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की 2022च्यान आजपर्यंत आमी वी आर अ प्रीपोल अलाय टिल द नेक्स्ट इलेक्शन्स. बट नो वन कॅन स्टॉप अस फ्रॉम expanding our party. Each party has to have its own base and its own cadre and own people so that it helps each other during the next elections. आपण अजूनही भाजपातूच आसा आणि आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री उदरगत येवजणे अंतर्गत वेगवेगळी कामां सुरू आसात अशें कुंकळचो आदलो आमदार क्लाफासिओ डायस हांणी सांगलें. आप पक्षांत प्रवेश करता म्हणून पातळिल्ल्या वावडेचेर आदलो आमदार उलयलो. तशेंच सध्याचे आमदार फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दिता मात प्रत्यक्षांत कांयच उदरगतीची कामां करिनात अशी टिकाय आदलो आमदार क्लाफासिओ डायस हांणी केली. सांगतना जायत कामां जाता हांव सगळ्यां BJP वचून BJP म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे CMाक जायत हेल्प करता डेव्हलपमेंटाक आनी आमगे पंचायती आमगे 2 पंचायत आमगे जाले एक पारोडा आनी बायडे 3 पंचायती आमकां आसा एक आंबावली. सो आमी काम करता ते ग्रासरूट लेवल सकाळ साकून आमी ओर येयलो मनीस. आमकां खबर आसा लोकांचे डिफिकल्ट लोकां प्रॉब्लेम आमदार जाता तें चोयना काय व्हडले उलयता तोरला खबर रियलिटी कांय ना. लोकां तो केअर करना. लोकां घराक गेल्यार गेट ओपन करना. एसो MLA तसो आमकां आमकां लोकां 24/7 मेळटा तसो आमकां मनीस जाय. आमकां लोक आतां रियलायज जाताय आम कितें थोडे वत BJP म्हूण आमकां ते वत लोकांनी आमकां वोट मारना. लोक आतां रियलायज जाताय आमी चलो जाल्यार आमचें काम जाता तेन्ना जायती डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक रियलायज जाता. सो लोकांचे पल्स घेवन हांव करतलो. आम आदमी ऑलरेडी आमगे साबके हेंड्रिकेस म्हणटा व्हडलो लिडर पयलीं सरपंच 2 फावटी चांदा तोच जॉयन जाला आम आदमी आनी तो बरें काम करता थिंगा. सो तो या कितें जाता मुखार. सो आमी सद्या आमी स्टील इन BJP आनी BJP तरी हांव हें करतलो. सो पार्टी कितें सांगता ते प्रमाणे हांव करतलो. सो आमगे तशें कांय ना खंय वचपाचो अमूक तशें कांय ना. ते बेस्ट कोण पेपराचेर कितें घाताय तें म्हाका कोण तें म्हाका व्हडलें मेळना फरक ना. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळिल्ल्या वाठारात ट्रक आणि मारुती व्हॅना मदीं अपघात जालो. बिरेस्तारा उसरा राती हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातात ट्रक देगनात कोसळिल्ल्यान ट्रक चालक जखमी जाला. तशेंच ह्या अपघातांत मारुती व्हॅनाचें व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां. ट्रक चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुणे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. ट्रक महबूब गया. कौन सा गाड़ी? सोलर 16 टायर का गोवा में आ रहा था लोड लेके.
और किसको लगा गाड़ी? ओमनी गाड़ी को डैमेज हुआ ओमनी, और आप नीचे गिर गया। नाम क्या आपका? आनंद राठौर। तू अकेला ही था गाड़ी में? गाडी किधर की? हॉस्पिटल का। आम्ही अनमोड हांगा आसा ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळेलो तेज्यांनी एक मातशी एक 10-20 मिटराचेर आसा जे जाग्यार हांगा अवजड जे वाहन येता 16 टायरांची गाडी येताली आनी माल घेवन येताली ती गोंयान माल हाडटा तो थंयच्यान हॉस्पिटलच्यान खंयच्यान तो कारवारच्यान माल हाडटा ती 16 टायराची गाडी ती लोड घेवन गोंयान येताली आनी ओमनी बेळगांवच्यान ती गोंयान येवपाक मुखार वयताली जे ट्रकान फाटल्याच्यान तिका धपको मारलो ओमनीक आनी तिका ओडयली ओमनी सकयल हांगा उडयली तितून भितर फॅमिली आसलेली ओमनीचो चक्काचूर जाल्लो आसा लोवंडेला आनी गाडी जवळ जवळ 30-40 फूट सकयल जवळ 40 फूट सकयल गाडी पडलेली आसा जवळ जवळ जे वाहन आसा ट्रक 16 टायरांचो ती सकयल पडलेली आसा तितून भितर जो ड्रायव्हर आसलेलो तेका पांयां मार जाल्ले आसा त्या एकटे ड्रायव्हराक हांगा हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा आनी त्या ड्रायव्हरान सांगलें की गाडयेचो ब्रेक फेल जालो म्हणून आपुल्याक काय चान ना जालो फुडल्यान ती ओमनी गाडयेक धपको दिला आनी ती गाडी वचोन सकयल पडली आनी जेन्ना आतां पयलो जेन्ना ही घटना कुळे पुलिसांक कळ्ळी की हांगा एक्सिडेंट जाला म्हणून PSI हांगा जल्मी हो हांगा आनी येवन तेंच्यांनी पंचनामा केल्लो आसा जो जखमी जाल्ले ताका उपचारा खातीर PM हॉस्पिटलान धाडलेले आसा हे ओमनी गाडयेन आसलेली फॅमिली आसलेली तांकां कोणाकूच कांयच जावना घरकान्या सुद्दां ना अशी तेंची सांगलेली आसा राष्ट्रीय महामार्ग हो अवजड वाहना खातीर बंद आसलेलो अशे तरेन जाता म्हणून पयले आतां खरेंच राष्ट्रीय महामार्ग मुखार चालू अवजड वाहना खातीर मुखार चालू दवरपाचो काय कितें हो प्रश्नाची निर्माण जातलो गोमंतक TV खातीर अनमोलच्यान एकनाथ खेडेकर आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां तुम्ही बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक